पुलीस स्टेशन जालें, क्रायम जालो, हें कितें हेडोयताय आमकां, लोकां कडेन हेडटाय, तुमी कितले हेडटाय न्हू तितले आमी हेवपा रेडी आयलो. तुमी आमकां कितले हेडोय, आमी ओगी रावपा नाय. तुमी सोजमो नाकाय कितें तेन्ना जालोलें गोंय साहेबाचें मडगांव जालोलें आनी तांकां लाठी करून धांवडायले ते म्हूण ओगी रावतले म्हूण. आतां आमकां सगलो गोंयचो लोक, सगलो जातीचो लोक, क्रिस्तांव, कोंकणो, मूर, सगलो जातीचो लोक सपोर्ट करता. कित्याक सपोर्ट करता? आमकां कोन्ना, आमच्या गोंय साहेबाक सपोर्ट करता. आनी आमी गोंय साहेबा लागून भायर सरलो आय सगलो लोक. सो आमी मागताय सीएमान आमकां जात तितले बेगीन आतां खूंय वचपाचें सांगपाचें आनी फाल्यां सांगपा जाय आमकां. कित्याक वास्को येयले पोते आतां आमी हिंगा येयले. आतां सीएमाचे बंगल्यार वचपाचें काय खूंय वचपाचें सीएमान मिडिया माध्यमांतल्यान आमकां सांगपा जाय. आदी सांग, फाल्यां सांग ना आयजू सांग. हो व्हिडिओ तुजे फुडें पावतलो सीएमा फुड्यान. तूं आयजू सांग, आमी खूंय येवपा रेडी आहाय. गोंय साहेबा मोगा लागून येवपा रेडी आहाय. देव बरें करूं. हांवूय दुसरें उलयता. आमगे गोंयकारा पासून जायती दूख आम जालो को हा. हे पाळ पडोले सुण्याक आसताय ते कित्याक गोंयकारां सोतायताय? आम गोंयकारान तें केलें कित्या लागून ते फाटी लागलो को हाय? आमचे लोकां गोंयकारां फाटी लागून जाले. आतां गोंय साहेबा फाटी लागले. गोंय साहेबाक कित खावपा हाडा? कित्याच्या लागले तुमी गोंय साहेबा हे नांव पिडार करूंक? तो टेररिस्टान तुमगे बायलां बरयलोलो गोंय साहेबू. कित्या लागून ते टेररिस्ट म्हूण तुमी ते कीड पडे बी कित्या उतरां उलयले तुमी? हे गोंयकारां तुम दुखोयल मरे. अरे तुम भोर भोगतले रे, तुम शिराप भोगतले गोंयकारांचे. तुमी भोगपा नाय, तुमगे बायल भुरगीं देखून शिरापान वतली आनी निमाण को तुम सांगता तुम रोगो तुमकून वतले, रोगो तुमकून हापडोन वतले तुमी. देव केन्ना बक्षिपा ना तुमकां. हे गोंयकारांगे शिराप तुमकां. Very good, well done. सांगले भाशेन आमी क्रायम ब्रांच येतो म्हणून आमी काल ऑलरेडी बायट दिलोलो आनी हांकां सगळें खबर आसलेलो आमी येतो म्हणून. सो हो सगळो प्लॅन करून धाडला की आयज तुमकां आमी क्वेश्चन करूया तूं बाबा तुमी कोण रावना काय. कित्याक जो न्यूज गायला तो न्यूजाचेर येयला, बबली क्रायम ब्रांचान आमकां कांय सांगू ना. सो हेचेर तुमी चिंताय हे सोत काय फोटी एक दवरलोलो जाल्यार आयज क्रायम ब्रांच उबो रावतालो अर्दी फुलोवन बाबा आमकां एक दवरलो आनी आमचे मनीस गेलो हाय ऑन द वे हाय म्हणून. चोवपाक गेले सोरा भाशेन कोण ना, आख्खे ऑफिसर्स काय कोण एकय मनीस आसपा जाय आसलोलो. समज एक स्वात खबर आसलोली जाल्यार. आनी सीएमा सांगता हांव थँक्यू व्हेरी मच. तुका बर्थडे गिफ्ट मागलो ती आमकां एप्रील फोन करून सोडली सगळे गोंयकारांक. व्हेरी गुड. तुजी असली तोकली आसलोल्यान सीएम जावपाचो. कित्याक गोंय एश करून नाडून करून चलोवपा जाय. आनी हांव मागता गोंयकार भाव भयणां कोणें तुमी हे लोकल मिनिस्टरांचे हेंचे तेंचे आयकून डायवर्ट जायना काय. हांव म्हाज्या हिंदू भावाको मागता आमी तुमच्या अगेन्स्ट कांय उलोवंक ना. आमकां सपोर्ट जाय. चुकोन एक उतर भायर सरला जाल्यार तर तुमी रागान मुट्टाय म्हूण चिंतना काय ते. आनी तेच ते सोदताय आमी एकमेकां मदें फायट करूंक सोदताय ते तुमी कोन्ना काय. हे आमची रामाबा फिडोल बाय सगळे सपोर्टान उलोवपाक सोदताय, एकवट दाखोवपाक. एक उतर भायर सर म्हणटा तेंचे तुमी धा करून तुमी मिनिस्ट्री पॉलिटिशियन जायना काय. आमी गोंयकार कॉमन ह्युमन भाव भयण म्हूण उलोयाय, फुडें सराय. फाटल्यान लावून कंप्लेंट करून हे कांय जायना कळ्ळें. सो आतां आमी क्रायम ब्रांचान येवून आमकां कांय आन्सर मेळो ना. सो हो बायट आमी दिताय सगळीं की आमकां आमी फुडें कितें करपाचें तें आमकां आतां खबर ना. सो आमी मागताय तुमी आतां एक बायट दियाय आनी तुमी आमकां सांगाय आतां नेक्स्ट स्टेप गोंयकारांनी कितें घेवपाचो खूंय येवपाचो. आमी सगळीं रेडी आहाय. फकत तुमी आमकां एक इन्विटेशन कार्ड धाडाय बायट दिवन की बाबा हिंगा क्रायम ब्रांचान ना आतां आमी आनी वयताय म्हणून. आनी 24 वरां हिमाचल जाल्यार हिमाचल सांगलोलें तुमकां ओपनली तुमकां जायना आमकां दियाय. आमी सोदताय पळय भाव भयण सर रावलो हाय आमी सगळीं रावलो हाय धरून. तुमचेर विस्वास दवरलेलो हारा आमची व्हडली पातक मिस्टेक जाली. 8 दीस जाले तुमकोडे कॉमन मॅना धरूं जावं ना. शीत गोंयांत कितले सेफ आहा तें पुलिसाको जावून तें जावं ना, क्रायम ब्रांचा कडेन जावं ना. सो हेजे गोंयकारांक तो अलर्ट रावाय, भायर सराय. अजून सांगता एक कोट दाखोयाय. आमचे मदें झगडोन कांय फायदो ना. ही सगळी प्री प्लॅन आनी
बाय स्टेप येवपा आहा. सो गोंयकारांचो फुडें सराय आनी आमचो एकवट दाखोवया. थँक्यू. हांव इतले दीस ते खबर आयकोन सारकें भितरल्यान साफर जाता. म्हाकाय नांव गोंयच्या सायबाचे आनी हांव ल्हानसान व्हडलें जालें. आतां आमी जाणटी जावपा पावली. ताचो वालोर आनी तेजो मोग कितें ते आमच्या मायंड बायनचे आमच्या काळजान भितर गायलेलो आहा. आमच्या न्हू आमचे शेजारचे हिंदू आनी मुस्लीम भुरगीं लेगून आमच्या माय पायचे बारा येयले. आनी कितें आनी खातीर सगळें तो सगळो सीएम सांगता कितें ताका ऑल ऑफ अ सडन बंद करूंक जायना. कित्याक तुज्या किमोस मारल्यार ऑल ऑफ अ सडन तूं तापट मारना, किमसाक मारना, ताका बंद करपाक जायना. तूं म्हणटा आतां ताका दवरला म्हणून आमचे भयणी सांगता आमकां भाव सांगता कांय प्रूफ ना म्हूण तांचे कडेन दवरला म्हणून. आतां ऑफिसान कळना म्हूण ती उलयले ती सारकें उलयले. अरे सांगाय आमकां सारकें कितें बेश्टे बटरफ्लाय हाडून दाखयता. हो बटरफ्लाय तो हो बटरफ्लाय तो हें कितें नाका जालें. आमच्या गोंयच्या सायबाक बोकाणां करून तुमकां ते कोण रे घाटी येयलाय ते. आमकां तो हिंगा रावपाक सुशेग दिनाय. आमच्या भुरग्यांक त्रास, जाणटेल्यांक त्रास, सगळे त्रास काडून आमच्या गोंयच्या सायबाच्या मोकाक लावन येयले आमी. केन्ना कितें सूख भोगतले तुमी आमकां त्रास दिवन. सगळे सांगताय आतां मेळ्ळा, फाल्यां मेळ्ळा, आयज मेळ्ळा आनी आमी तो बावडो मोबायल घेवन खुशाल जाताय. पूण भितरल्यान कांय ना. हो टायम काडटा, सेम टायम काडटा, ऑल ऑफ अ सडन जायना म्हणजे मोविनाक कित्याक बसयला थिंगा. काड तेका व्हडलें मंगळसूत्र घालून भोंवता मोवीन, धोती बिती घालून तेका आनी मिनिस्ट्री दिना आमकां नाका तो. तेजी धोती तेका घेवन हूंय महाराष्ट्राक धाड नाल्यार बेळगांव धाड. हय नाल्यार हिमाचल प्रदेशाक तेका हाडपाक धाड थिंगा. तें कितें न्हेसता पळय तें न्हेसो. सगळ्यांनी उलयलें जें उलोवपाक जाय तें हितून लोकांची भावना कितें म्हणटा पळय ती कळटा. जो गोंयचो मोग काळजान आसा पळय तो आज न्हू गोंयकारांक खबर आसा, ह्या लोकांक खबर ना. सो हांव थोड्याच हितून हांव काबार करता. म्हाका कितें जाय, आमी एजंडा घेवन आयिल्ले 3 पॉयंट. एक पॉयंट आसलो आमचो जो कट्टर काय गटर कोण तो ताका तुमी अरेस्ट करता हाडा म्हणून. दुसरो पॉयंट आसलो माविन गुदिनो हाका कॅबिनेटांच्यान बरखास्त कर म्हणून. आनी तिसरो जो पॉयंट आसलो आमचो तो जो ऑर्गनायझर आसा हे ऑर्गनायज केल्लो ताजेर एफआयआर जावची म्हणून. हांव तुमकां त्या दीस हेजी गजाल सांगता. जेन्ना आमी वास्को गेले, जेन्ना SP म्हणपाक लागलो की जी केस आसा ती आमी क्रायम ब्रांचाक धाडल्या म्हणून. आनी जेन्ना आयज आमी क्रायम ब्रांचान आयले ते म्हणटा आमकां खबर ना. दे नोज एवरीथींग, दे नोज. ते फकत आमच्या दोळ्यार पानां पुसता म्हणटा पळय तसल्यो गजाली. बट आज तो खट्टराक हाडपाक गेल्यार आज म्हणटा जवळ जवळ 24 वरां जालीं. ताका पयलीं ते शिकयतले थंय तूं कितें उलोवपाचो, कितें करपाचो, केस कशी वीक करपाची. आनी तो आयलो हांगासर म्हणटकूर रोखडीच तेजी बेल जातली. हे सगळें तेंचें सेटींग आसा A to Z. हितून खुबशे लोक इनवॉल्व आसतले म्हणटा हांव. आसा म्हणना, नाल्यार म्हाजेरूय एफआयआर करशात नाल्यार. सेकंड थींग, हांव एकूच गोंयकारा कडेन आनी म्हाज्या सगळ्या गोंयकारा कडेन हांगा येयल्या त्या लोकां कडेन इतलेंच मागता. तांकां खबर आहा जे गोंयान इश्यू जे जाता पळय ते शॉर्ट टायम म्हणून 4-5 दीस म्हणटकूच गोंयकार विसरता. करेक्ट. हांव सगळ्या गोंयकारा कडेन मागता हो इश्यू जो आसा पळय हो 4-5 दीस धरनाकात. हो इश्यू जो पर्यंत सॉल्व जायना तो पर्यंत हो इश्यू दाडेपणाक दामून धरात. कित्याक जो मेरेन आमी ते पळयता आमचे पाशियस चॅक करता ते की हे कितलो पर्यंत उलयतले, कितले पर्यंत रस्त्यार येतले, कितें तरी करतले काय म्हणून. त्या खातीर हो इश्यू जो आहा आमी आसाच. आमी सगळे गोंयकार भाव एक आसा आनी आसतले. आनी एक गजाल ही व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल एंटायर गोंयाक हांव एकदां सदांच म्हणटालो की सावथकार जे आसा तांकां उतर आसा म्हणून. तेंच्यांनी जेन्ना दाडेन धरले न्हू जाल्यार ते दाडेन धरलेले सोडना म्हणून. तेंच्यांनी म्हटलें आमी हेकाच हाडटले जाल्यार ते तेकाच हाडटले निवडून म्हणून. आज गोंयकारा कडेन एक संदी आसा. गोंयकारा कडेन संदी आसा. हे जे जुमला पार्टी आसा पळय, भारतीय जनता पार्टी जुमला पार्टी आहा पळय ताका तेजी जागा दाखोवपाची. ह्या डिसेंबरान म्हाज्या हिसपान ह्या डिसेंबरान इलेक्शन जावपाचें आसा. आनी ह्या इलेक्शनाक सगळे गोंयकार भाव, हांव खंयचेच कम्युनिटीक म्हणना, सगळे गोंयकार भाव
एका हेजेर रावात खूप खूप जाणां येतली, खूप कितें जातलें, खूप कितें घडटलें. बट एकूच याद धरात, जे तुमी ह्या 10 वर्सां 14 वर्सां सोंसला पळय, तेजो तुमकां राग काडपाक जाय जाल्यार हे इलेक्शन तुमकां व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट हे विसरूं नाकात. लास्टाक कितें जाता, सगळे जाण म्हणटा जालें ती गजाल जाली, सोडली चल, हेणी दवरलो तेणी हाडलो, जालें काबार. पण तशें करनाकात. हे धाडेन धरात आनी येता त्या जे इलेक्शन येता त्या इलेक्शनाक ज्या बऱ्या मनशाक निवडून हाडात. हांव म्हणना ह्या पार्टीक त्या पार्टीक कित्याक हांव खंयच्या पार्टीन सध्या ना, बट बऱ्या मनशाक निवडून हाडात. जर हे करप्शन आनी हे जे हुकूमशाही जर आयज बंद करतले जाल्यार एक बरें गव्हर्नन्स गोंयांक दिवपाची आमच्या हातीन आहा. आमी गोंय सरकार घडोवंक शकता आनी ताका उडोवंक शकता. त्या खातीर म्हाजी एकूच रिक्वेस्ट सगळ्या गोंयकारांक, हे जे कितें चल्लां हेंची, आमी आमच्या हितून म्हणटा हे खतखतें म्हणटा पळय, हे खतखतें चल्लां पळय, हे खतखतें न्हिवंक दिवनाकात, परत गरम करात ताका. इतलेंच मागता गोंयकारा कडेन. आनी हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता की हांव आनी म्हाजी टीम सगळे जाण गोंयभर लोकां वांगडा आसतली आनी फुडें रावतली. देव बरें करूं. ह्या ऑफिसान पावता तेन्ना म्हाका परत याद जाली म्हणून तुमकां याद करून दिता. फादर बिस्माकाची केस ह्याच क्रायम ब्रांचान आशिल्ली. जस्टीस मेळ्ळो? सिद्धी नायक हिंदू, सिद्धी नायक हिंदू. हांव कोणाक लागून म्हणटा खबर आहा न्हू, ते हिंदूचे रखवाले म्हणटा पळय तांकां सांग. सिद्धी नायक हिंदू हेजी केस हांगाच आशिल्ली. एका लढपा लागून कोण आशिल्ले? हेच रामा, शंकर, मारियान सगळे हेच आशिल्ले. जस्टीस मेळ्ळो तेका? आता ही तिसरी केस जी आहा पळय परत सेंट फ्रांसीस झेवियराची, ही हांगासर ट्रान्सफर केला. आनी PI जेन्ना दलवी आहा म्हणून म्हाका मातशें हांसपाक शे येयले थंयसर. कित्या लागून येयले? हे गोंयचे सगळे सरकारी लोकांक खबर आसतली. प्रश्न असो येता की जेन्ना सीएमान अश्युरन्स दिल्लें की आमी ताका अरेस्ट करता म्हणून सांगिल्लें, अरेस्ट करून हाडलो भावाक. वो आतां हिमाचल प्रदेशाक मेळ्ळा ना मेळ्ळा हें अजून पर्यंत खबर ना. AIचे कितेंय करूंक शकता. ताका धरून हाडटा तो दाखयलें अजून पर्यंत ना. म्हणल्यार 24 वरां थंयसरल्यान हांगा हाडपाक पावता, इतली लागता टायम. फ्लायटान हांगासर 2 वरांनी पावता मरे. खंयच्यानू भारतान खंयच्यानू खंय 2 वरांनी पावता. हेंकां कितलो टायम लागता खबर ना. बैलगाडो घेवन गेला हेंय सांगपाची गरज आसा. क्रायम ब्रांच बैलगाडो बीन गेला जाल्यार सांगा, आमी बैलगाड्यान ताका घेवन येवपाचें आहा. काय वेलकम करपाक रावून रावले आहा, हार बीन घालून एअरपोर्टाचेर. तो प्लॅनिंग चालू आहा तेंय सांगा. कित्याक तुमी हेच करपाक मुखार चल्ले आहा. तिसरी गजाल हांव विचारूंक सोदता की जेन्ना जरी तर गौतम खट्टर म्हणून तरी नांव असो घेवपाक म्हाका हें दिसना. ह्या मनशान जेन्ना तुमी अरेस्ट करच्या पयलीं भावाक अरेस्ट केलो आनी तुमीच सांगता की ताका अरेस्ट केलो, कित्याक लागून अरेस्ट केलो हेका? ताणें स्क्रिप्ट बरोवन दिला म्हणून, बरोबर? ताणें तर स्क्रिप्ट बरोवन दिला आनी ताका अरेस्ट केला जाल्यार मोविनान स्क्रिप्ट करेक्ट केला, ताका कित्याक अरेस्ट करिना? मोविनान स्टेटमेंट दिला मरे क्लियर कट की पयलीं जे चुकलेलें त्यांनी करेक्शन केला म्हणून सांगला मरे. आनी हे करेक्शन केला म्हणून त्यांनी ताका एंडोर्स केला की बाबा हे जो कोण कट्टर म्हणटा ते सारखे म्हणून, जाल्यार ताजेरूय FIR जावपाक जाय आनी तोरूय अरेस्ट करपाक जाय. कित्याक लागून सोडटा म्हळ्यार हेतून क्लियर कट कळून येता. एक समजोवपाची गरज आसा. हांव एक्चुली पळोवपाक गेले हे प्रोटेस्टाचे हेतून चड एस्केलेट करपाक नाका म्हाका. ताका लागून हांव प्रोटेस्टाक हांगासर येता सांगपाक एकूच गजाल, ह्या सरकाराक न्हू तेंच्यो चोरयो डायवर्ट करपा, चोरयो जे चोरता पळय आनी लँड कन्वर्जन जाता पळय आनी कारापूर आनी बाकीचे विशय आहा पळय ते डायवर्ट करपाक जाय पळय. ताका लागून सगळ्यांक जे आहा पळय कट्टराक हांगा हाडून सगळे इन्सायट केलो आहा आनी सगळे लॉ अँड ऑर्डर जे आहा पळय हालयल्ली आहा, पीस हालयल्लो आहा. सो आमी थंय सोडून हेंचेर फोकस करपाचो. आनी म्हाका दिसलें की 5 जेन्ना धमकी दिता पळय इतलो लोक आयिल्लो हांगा आझाद लोहिया मैदानाचेर आनी धमकी गेली की 5 थंय आमी धरून हाडना, ताका सरकार थंय धरून हाडना जाल्यार आमी गोवा बंद करतले म्हणून, बरोबर काय ना? सीएमाक हांव विचारूंक सोदता, तुका तेंच जाय आशिल्लें रे? ताका लागून डिले करता? ताका हाडपाक धरलो जाल्यार हाडूंक जाय आशिल्लो. म्हणल्यार पळया लोकांक तुमकां सांगूंक सोदता, हो डिले कित्याक करता? सगळ्या लोकांनी
रस्त्यार येवचे रस्त्यार येयले काय न्हू मागीर तेंच्या मदींच प्लांट करचे आणि प्लांट केल्या उपरांत मागीर कितें तरी भानगडी करपाच्यो आणि हिंदू क्रिस्तांव करून सोडपाचे बाबा हे इतलेय तूं समजना का की हे हिंदू जे गोंयान आहा पळय इतले ते हिंदू गोंयचे आहा पळय आनी युपीचे आहा पळय ते डिफरंट आहा गोंयान हांगासर हिंदू लोकांक सगळ्यांक खबर आहा तुमचे कडेन सगळे करून करून मेकळे जाला तुम्ही ॲक्च्युली पळोवपाक गेल्यार देवा धर्मांक सगळ्यांक यूज करून तुम्ही युटिलायज करून त्यांच्या नांवाचेर वोट घेतल्या आणि आता तांकां पयलीं राम म्हणटाले मागीर आनी कोण म्हणले मागीर छत्रपती शिवाजी म्हणले आता सगळ्यां कडेन फेल जाले पण एक गजाल तुमकां हांव सांगूंक सोदतां देवाचेर जेन्ना तुम्ही राजकारण करून सोदता पळय ते केन्नाच जावचो ना आनी गोंयकार ते केन्नाच करून दिवपाचे ना हांव ह्या कित्याक लागून सांगूंक सोदता सांगता तुम्ही सगळ्यांत पयलीं हो सरकार बीजेपी सरकार जो अयोध्या सीट आशिल्लो तो अयोध्या सीट जो आहा पळय थंय तुमकां उडयले म्हणल्यार रामाच्या अस्तित्व रामाच्या जाग्याचेर सुद्दां थंय तुमकां उडयले हेतून तुमकां क्लियर कट जाला राम सुद्दां तुमच्या वांगडा ना कित्याक राम जो आसा पळय एक्च्युली पळोवपाक गेल्यार आज रामभूमी आमी म्हणटा पूण रामभूमीच्या हेजेर तुमी रावण राज्य चलयल्ले आहा रावण राज्य चलयल्ले आहा एप्स्टीन फायल खुर्च्यो रे कोण करता रे कोणाचें कनेक्शन आहे या सरकाराचें कनेक्शन ना मागीर म्हणल्यार आनी दुसरी गजाल हे विचार करपाक गरज जा आतां तांच्यांनी एक स्ट्रॅटेजी काडला मदींच हांव थोडे थोडे कमेंट्स पळयता हांव म्हाज्या क्रिस्तांव भावांक रिक्वेस्ट करता सेंटिमेंट्स हर्ट केला तांच्यांनी केला पूण आमी त्याच भाशेन आमी रिएक्शन दिवप ना आमी त्याच भाशेन जर रिएक्शन दिलें आमी तेंच्याच भाशेन जातले आमी तें करूंक शकना आतां एक गजाल आहा काही जे क्रिस्तांव नांवाचेर फेक आयडी वयल्यान इन्स्टिगेट करता हे फेक आयडी क्रायम ब्रांचान ओपनली हाडपाक जाय आनी दाखोवपाक जाय हे फेक आयडी कोण ते कित्याक तुमी क्रिस्तांव आयडी वयल्यान करनाका आनी हांव रिक्वेस्ट करता जो तर समज दुसऱ्या धर्माचो अशें क्रिटिसायज करता जावं ते हिंदू धर्माक करता ना हिंदू धर्म क्रिस्तांव करता जाल्यार इन्स्टॉल करा प्रोटेस्ट हाडपाक रावनाका आयज सगळे लोक भायर सरपाक पावले कित्याक पावले कित्याक तुमी सू मोटो रेजिस्टर एफआयआर करूंक ना पुलिसांनी पुलीस मुखार आशिल्ले आनी आयज जेन्ना पुलिसांनी करूं ना पुलिसांनी काडला ट्रान्सफर केला हांगासर आतां सिंपल हांगा जेन्ना हांगा आयले आमी क्रायम ब्रांचाक विचारले की तुमी केस ट्रान्सफर केला तुमी पळयता न्हू ते हांगासर कोणूच ना आनी तांकां एकूच विचारले बाबा ती ट्रान्सफर करता आसतना ताजो अटॅचमेंट मविनाचेर केस घाला आनी कमिटीचेर केस घाला ही हांगा जाला पावला काय ना दे डोंट नो एनीथींग अबाउट इट सो दॅट मिन्स दॅट केस हॅज नॉट बीन पास ओवर ही हांगासर फॉरवर्ड केल्ली ना जाल्यार ही केस आनी ही केस सेपरेट खंय इट इज वन केस हितून आमकां कळून येता की हे सरकार जो आहा पळय हेंचो हो प्लॅन फेल गेलो तांकां हिंदू क्रिस्तांव करपाक जायलो तो प्लॅन फेल गेलो आनी आतां खंय थोडे जाण अशें आयकूंक आयला आतां खंय थोडे जाण खंय हेंच्या आमदारांचे मनीस खंय एफआयआर घालपाक लागून सेंटिमेंट्स वयल्यान हे डिफेमेशन केस घालपाक लागून खंय वास्को पुलीस स्टेशनांनी तयारी केला अरे बाबा डिफेमेशन घाल नाल्यार आनी कितें घाल आमी फूल गोंयचे लोक कोलवाळे जेलीन वचपाक आमी केन्नाय रेडी आसा आमकां ते पत्रावळ्यो डिफेमेशन हे आमी खूब पळयलां आनी पिनून उडयल्ले आहा ते आमी आतां फुडें उबे रावपाचे ना आमी सगळे पळयले तुमचे आमी नायदर आमी बेल घेतले नायदर आदवोगाद काडटले आमी आदवोगाद बीन तुमी सगळीं जाणां वचपाक रेडी आहा सीएम प्रमोद चव्हाण होम मिनिस्टर तूं आसा हे पळय आं लोक कितें म्हणटा ते आनी एक लास्ट मेसेज दिवंक सोदता जो कोण बुधवंत आहा पळय काल सांगूंक सोदतालो क्रिस्तांव लोकांक हांव डिवायड करूंक सोदता म्हाका सांगा मातसो तांकां सांगा तुवें हांव सांगपाक सोदतालें हांव तुमकां एक गजाल लास्ट हांव सांगूंक सोदता की हे इतले डिस्प्यूट करिनाका लोक आमी शांततायेन रावल्ले आहा क्रिस्तांव भाव हिंदू भाव मुसलमान भाव सगळे आमी एकठांय रावल्ले आहा तुमच्या पॉलिटिकल अजेंडाक आमकां बली दिनाका आमी बली पडपाक रेडी ना आमी क्लियर कट सांगिल्लें आसा जे फुडले इलेक्शन जातले धर्मा नांवार जे कोण इलेक्शन लडोंक सोदता ताका वोट मारी
हांवें तुमको दिता केसी बद्दल आमकां खबर ना म्हणपा लागले SP जाणा IO जाणा PI जाणा बट हे कांय नकोय ना आतां कुजना कितें रांदत ते हुंय गोच्या खबर ना तेसो जालो ना वास सगळे येता कुजना कितें रांदत तेजें बट कितें रांदत तें खबर ना हे सगळं क्रायम ब्रांचा जाली कित्याक आमी येयल्लीं विचारपाक आनी तेणी सांगिल्लें कांय ना म्हणून आमकां परतून भायर येवपाक पडलें आमी डेलिगेशन दिलें भायर येयलीं आतां बेश्टे चिंताय तुमी आयज ऑपोजिशन हो सादारण मनीस एश कोन्न जर कितें जालोलें न्हू जाल्यार आयज क्रायम ब्रांचा बोल्लो आसतालोले खंयच्या आमदारा ऑपोजिशना अरेस्ट केलोलो ओ बाय चान्स कोण वेल नोन बिजनेसमॅन कितें आसलोल्या आयज बोलो आसतालोले आयज क्रिमिनल्स आर मेकिंग लॉ आज क्रिमिनलां राखपाकू हे पुलीस कितें म्हण कोत्ताय न्हू तांकां हे पुलीस आमकां न्हू आमकां फकत जेली भितर घालपाक बट हांव भिवपा ना रे आनी आमी हे एक्टिविस्ट आहाय चोय ते भिवपा नाय पण आमगे ते सायडी कोण डिफमेशन घालूंक बोंदाय हुंय म्हाका म्हणजे 100 पाट म्हाका भितर जेली घालाय हांव 100 पाट भायर येवन तुजेरूच उलयतलें हेच सरकाराचेर उलयतलें 100 पाट घालाय जेलीन 100 पाट येता आनी 100 पाट तुमचेर उलयतलें कित्याक तुमी पयले सारके नाय लोकां पासत नाय हे राजकारण फकत सेल्फलेस तुमचे पासत कित्याक तुमचे कोट्टे पळा बुराक त्या दोणा तुमी भीक मागो भोंवताय सरकाराके देरां भोंवताय सकाळ फुडें हेसो राजकारण चलता हिंग गोंय साहेबा लागून कोण आमदार आहाय कितू जाण क्रिस्तांव आमदार येयलो आहाय गोंय साहेबा बद्दल उलोवपाक गोंय साहेबागे ना न्हू पॉलिटिक्स को नाकाय तुम म्हणटाय सरकारा बद्दल तुमी उलयताय हेच थोडे पॉलिटिशियन कोण एक्स पॉलिटिशियन्स कोण येयल्याय हे राजकारण करपा येयलाय गोंय साहेबा पासत येवं नाय राजकारण कित्याक सकाळ फुडें वचोन CMागे देरां आसताय आनी मागीर सरकारा बद्दल उलयताय सो हे राजकारण हे गोंय साहेबा मोगान न्हू गोंय साहेबान तुमकां दाखोवचें आयज गरज आहा टायमाची की दर एक क्रिस्तांव जो आमदार आहा तेणेन आयज उलोवपा जालोले आख्खे गोंयकारा पासत आयज तेमी येवन उलोवपा जालोले गोंयचे राखणदार जो गोंयचो साहेबा तेच पासत खूंयच आमदारू आनी कितू आमदारू येयलोले हेच गोंय साहेबा बद्दल उलोवपाक तेगे नांव राखपाक ते आख्खे गोंयकारांक चोयलो हा आनी गोंय साहेबाच्या नांवान केसो पॉलिटिक्स चलता तेंय बी गोंयच्या लोकांक चोयलो आयज हांव गोंयच्या लोकांक उलमाता जेन्ना तुमी क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम कोताय चोय आमगे जे गोंयकार मूळ गोंयकार कोंकणे हाय आमगे मूळ गोंयकार जे मुस्लीम हाय आमगे मूळ गोंयकार जे क्रिस्तांव हाय तेंचे मदें केन्ना जोगणी जावपा नाय तुम कितले उलोय हे जे कोताय न्हू पॉलिटिक्सू धर्माना न्हू हे गोंयकार न्हू मोस्ट ऑफ देम आर आउटसायडर्स हू आर प्रोवोकिंग द गोन्स इन द नेम ऑफ रिलीजन इन द नेम ऑफ कास्ट क्रीड सगळे नांवां न्हू हे पॉलिटिक्स कोताय कित्याक झोगड्यांक घालपाक बट गोंयकारांनी हांकां बोली पडपा न्हू आतां हे पुलीस डिपार्टमेंटाक जाता तुमगे डिपार्टमेंट आमगे लोकां पासत ओ हे चोर नाकोणे तेंच पासत आतां CMाक जाता बर्थडे जाली मरे बरी बाडी दुबाय बाय सांग आमकां येताय आमी कित्याक तुमकां तुवें आमकां सांगलोलें तेका 2 8 म्हूण 48 आज जायन गेली तुगे बर्थडे बरी जाली कित्याक चोयलो हांवें सगळे येयलोले आनी बरें तितू कोण ना तुजी बरें मागपी कोण ना सगळे आपणागे बोल्सां चिंतून तुजे बोलो येयलो हाय तुजी बरें मागपी कोण ना तुजी बरें मागपी फकत जनता पासत बर कर लोक बर मागतलो हिंगेलो हाय ते पॉलिटिक्स करपाक लोकां पासत बर कर लोक तुजे बारबर सदां काल रावतलो बट हे आमदार आहाय ते
आपणागे बॉल्स भरपाक गातकी जुदास ते सगळे तुजे बोलो येलो आय ते तू फिश करपाक तुगे कोण नाय थिंगा तुझ जेजू हुंय गात गेल्लो जेजू बारबरू रावन तेशको हाल तुज गात गे तुझ्या बारबर रावन आमी जेन्ना लोक जे आमी हाय आमी तुमची बारबर रावतली सदांकाल जेन्ना तूं लोकां चिंतलो आनी एक सांगता आमकां हे फोटींग बोण नाका कित्याक हो पोस्टर दिल तर तुवें डिटेन केलें म्हणून तें आमकां नाका आमकां कट्टर गट्टर हिंग येयलो जावो जेन्ना तुमी तेजें तोंड दाखयतली गोवा पुलीस की तेका अरेस्ट कोन्न हाड म्हूण तेजो आमी बिलीव जातली दुसरी गजाल आमी येयल्याय जे कोण ऑर्गनायझर जाल्ले तेंचेर केस जावपा जाय कित्याक तांकां व्हेरी वेल खबर आसलोली एच गट्टरा हेजेर की तेणें हेज्या पयलें शिमोर एलिगेशन केली आनी तेणें आमगेले गोंयचे सायबाचे न्हू मदर तेरेसाचे न्हू साईबाबाचे न्हू मोयराचे न्हू सगळ्यांगे नांव पेडे केले जावं ते मुस्लीम जावं ते हिंदू जावं ते क्रिस्तांव तेंगे नांवां साईबाबा वॉज ऑल्सो अ लिव्हिंग सेंट आख्खो हिंदू न्हू आमी क्रिस्तांव आनी मुस्लीम देखून मानता तेका मुस्लिमाचे नांवां पेडे केली धर्माच्या नांवान क्रिस्तांवांगे मदर तेरेसा हू इज अ लिव्हिंग सेंट तेचें नांव उडयलें सकयल लास्टाक तुमी गोंय साहेबाचे येयले आयज तुमगेले ध्यान आहा तुमी पॉलिटिक्स कोताय तुमी बांबोल हुरिसा तो इकून हायल मरे हेच गेल्ले ते बांबोल हुर्सा अडकून आहलो मरे तुम केसोले शिराप बोगतोले रे तुम चिताय केसो शिराप जाण एकलो बोगतो तो तुम गेले ते न्हू तुम लोकांगे हाय हातोले हाय तुम हातोले आनी एलिसा दिको बसो मेडपाना हे उडगा चोराय शिराप तुमगा तेच लोकांगेले तेंगेले भुरगेपणांक गेले तुम सांगेल तेच कोते मी तुम रोगो दोकून मोत्तोले म्हूण उडगाच चोराय कित्याक आयज आमगेले ही हालत भुरग्यां देखून घेवन रस्त्यार आयज एजिटेशन करपाक क्रायम ब्रांचा हे भुरग्यांगे आयजू येवपाचे आयज दीस तेमी क्रायम ब्रांचा धेर चोवपाची हा मोग आहा म्हूण येयलाय गोंय साहेबा मोगी म्हूण येयलाय गोंय साहेबा मोग सदां काल आसतलो जो कोणाच्यान गोंय साहेबा बद्दल बोट दाखयली हेज्या पास्ट जातले कित्याक हेज्या पयले वेलेंकरान उलय तुकाच लायटली 2 दीस 3 दीस बोबाड मारतली काबार जातले आयज हो येयलो उलयलो आनी 5 दीस उलयतली काबार जातले आनी कितले वाडटले आनी तिसरे सांगता एच गोदिनाक जो आमदार आहा तेका देंवोवपा जाय हे आमगेले पयले सोमांग आसलोले आनी आतांय तेच आहा कित्याक नॉट टू बी एन आमदार when he saw that this cutter was talking against our goincho sahib he should have stopped them so ultimately एच आमदार आय ते हांसताले तो उलयतालो हांसताले आनी हे 3 जाणां बसून आलो थंय तेंगेल्यो बायलोय आसल्यो तेंगे बायलोय हांसताल्यो कुकू कुकू साडवा पाल्लू आनी तोंडार दोन हांसताल्यो केसोल्यो कास्ता गो तुमी आ चिताय आयज टेररिस्ट म्हूण नांव पडो हा पयशा फोर्स तो तुमगेलो तुम पयश खूंय पावपा नाय शिराप तुमकां शिराप आनी एक सांगता 3 तारखे डिसेंबराच्या आमकां तर तुमी मुखार दिसली पडले इगोजी मुखल्या आमी सगळीं एकठांय जाय आनी कोणा फादरा सांगता आमगे पॅरिश सांगता दीस मॅसेज इज टू द कार्डिनल दीस मॅसेज इज टू द बिशप दीस मॅसेज इज टू द पॅरिश प्रिस्ट एका मुखार तर तुम दवरले आमी गोंयच्यो बायलो एकठांय जायन तेंक तर ओडून भायर काडनाय मागीर म्हणनाकाय हे सोशल मिडियाचे हांव सांगता हे आमदारां मुखार सीट दिताय ते न्हू तुमी देवाय तेंक स्टेजीर व्हराय कित्याक सात ते 7 मान दियाय तेंकां सगळे 7 भक्त ते तेका लागून मुखार वताय तेंकां पाळ पळोवल्याकू हेसो रस्ता मुखार दवरपाचे हे लायकी हाय देंवसार देखून पळयना तेंकां म्हळ्यार तुमी चिताय
देव सरा देखून नाका इथे तेंगे पयस इफेर देखून नशीब जावपाना इफेर नशीब जावपाना हे सोले शिराप तुंग लागो थँक्यू म्हणटा सगळ्यांक येयलोल्या सगळ्यांक थँक्यू येयले म्हणून देव बरें करूं मिडियाक सगळ्यांक मिडियान सपोर्ट केलें म्हूण रियली थँक्यू टू ऑल द मिडियाज हू कवर्ड अस अप ऑल दीस मेनी डेज द एजिटेशन द प्रोटेस्ट आमगे जे मांग आहा ते आम कंटिन्यू करतले देव बरें कर म्हणटा यू ऑल बींग द फोर्थ पिलर इट हॅज रीच टू ईच एंड एवरी वन देव बरें करूं थँक्यू